नमस्कार. चौखेर या कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. ह्या दिसांनी गरमी खूप जातानी सोसपाक जायना इतली. त्या खातीर आमी थंड आणि शांत अशा चिल्ड्रन्स पार्कान तुमका घेऊन आयला. चला तर कार्यावळीची सुरुवात करूया. तुम्ही जे कितें वगडायला ते विसरून जे मेळोवपाक जाय ताचेर लक्ष दिया. वगडायले ते गेले ताचेर चितून चितून कांयच उपयोग ना. तुम्ही तेच चितत रावल्यार तुमचो फुडार तसोच दीस वगडायतली. त्या खातीर जे कितें वगडायला ते विसरून जे मेळोवपाक जाय ताचेर लक्ष दियात. मनीस म्हळ्यार प्राणी वेगवेगळ्या समाज गैरसमजांनी भरिल्लो आणि आपल्या स्वास्था बद्दल तर भयंकरूच गैरसमज. आपले स्वास्थ बरे आसा, आपल्याक व्यायामाची गरज ना, सामके चुकीचे. व्यायाम चढ वा कमी प्रमाणात सगळ्यांक गरजेचो आणि त्याच खातीर आमी दर आठवड्याक तुमकां वेगवेगळी योगासना दाखयता. चला तर या आठवड्याची ही योगासना पळोवन घ्या. आसन आसा शशांकासन. पयल्या करून दाखयता. शशांकासनाचे आसनाची आमी वेगवेगळी स्थिती पळोवया. हे आमी रिलॅक्स पोजिशन स्थिती. उजवा पाय मोडा. 1 2 स्ट्रेट बसात. बेंड नाका. स्ट्रेट बॅकबोन स्ट्रेट. हात वयर घ्या. दोन्ही हात वयर. हात घेत आसतना श्वास घेवपाक जाय. ब्रीथ इन and then stretch and slowly down. हळूहळू सकयल वचात आनी श्वास सोडात. जेन्ना ह्या पोजिशनार येता लास्ट पोजिशनार तेन्ना नॉर्मल ब्रिथींग आसतलें आपलें. हळू वयर येयात. ब्रीथ इन slowly down. Breathe out. डावा पाय सोडा. So, उजवा पाय पोजिशन and relax. स्त्री जगातली एक परिपूर्ण अशी शक्त मानल्या. दर एक तरेचे त्रास भोगूनय आपले कर्तव्य पाळपी ही स्त्री.
एका नव्या जिवाक जल्म दिवपाचो आशिर्वाद दिता. पूण हे करतना दर म्हयन्याक ह्या स्त्रीच्या मासीक पाळी वेळार तिका भयंकर त्रास जाता. आनी ह्या त्रासाक आयुर्वेदान कितें उपाय सांगलात ते आज आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्यात आनी ताच्या खातीर आमकां पडटले स्टुडियोन. चलात तर. सर तुमकां येवकार परत एकदा. थँक्यू. सर आमी ह्या फावट तुमचे कडच्यान मासीक पाळी वा आमी म्हणटात मंथली पिरियड्स हाचे बद्दल जाणून घेवपाक सोदता. आमकां मंथली पिरियड्स जाता तेन्ना एक पोटान दुखप आसता, दुखता चडशे चलयांक तशे त्रास आसा ते कित्या खातीर म्हणून? हय, ताका एक मेजर कारण म्हणजे दीज आर मस्क्युलर क्रॅम्प्स, म्हणजे मसल कॉन्ट्रॅक्ट जातात. कळ. अँड इट्स अ नॅचरल फिनॉमिनन. इट्स नॉट समथींग वीच इज एबनॉर्मल बी अशें न्ही तें. कळ. पूण फकत आमी कितें करूंक जाय की ताजेर उपाय आसात आनी उपाय आसल्यार कसले ते पळोवचे पडटले. कित्या खातीर हें जावप म्हणटा तें अशें एबनॉर्मल अशें कांयच ना तातूंत. पूण आयुर्वेदिकान हातून कितें अशें तुमी आमकां उपाय कितें सांगपाक शकता? कित्याक चडशे चलयांक आमकां दिसता की जाताच, हे पोटान दुखप आसताच, त्रास जाताच मंथली पिरियड्स आसतना. ताजे खातीर आयुर्वेदिकान कितें? हय आसा. सी ते कशें आसता, पेन सिविरिटी ऑफ पेन म्हणजे कितलें बाबा पेन जावप, थोडेंशें जालें इट्स नॉर्मल. पूण एक एक खेपे कितें जाता तें फक्त लोवर एबडॉमेन म्हणजे सामकेंच हांगा इतल्याकच उरना, ते पांयांतूय वता पेन, बॅकाक म्हणजे फाटले फाटीकय वता आनी चलपाक सुद्दां एक दोन दीस त्रास जाता. आनी अशा परिस्थितींत म्हणजे तुजो खंयचो तुजो डेली रुटीन जो कितें आसा पळय तो सारकोच अपसेट जाता. ती एक्स्ट्रीम सिट्युएशन जाली. आनीक तेदे वेळार कितें तरी जाय ऑब्वियसली. आनी तातूंत ती लजेची व्हंकल म्हणून आसा पळय, आमी टच मी नॉट म्हणटा पळय ताका, लजाळू. आनीक प्रत्येक लँग्वेजींत ताका म्हणजे भाशेंत ते प्रॉपर्टीक लागून म्हणजे ती ते बंद जाता पळय हात लायना फुडें, ताका त्या नांवान ते वळखतात सबंद देशांत. आनी चडशी इंडियेंतूच आसा ती, ट्रॉपिकल एरिया, इंडिया, श्रीलंका अशी. ती पानां कित्याक उपयोग ना तशी, म्हणजे ते फक्त पळोवपाक बरें दिसता, ते फोल्ड जाता ते भुरग्यांक मजा. हय. पूण ते लजेचे व्हंकलेची पाळां पळय आसतात न्ही, ते पाळां लीप करपाची, धुवपाची सारकी, सुकोवपाची आनी तांचो पावडर करपाचो. ती पाळां काडप म्हणल्यार तें सोंपें न्ही प्रकरण, कित्याक ती ब्रांच आवट जाल्लीं आसतात. हांगच्यान अशें वता पाळ आनी तें परत झाड जाता. म्हणजे तें हेंय झाड काडचें पडलें, तेंय झाड काडचें पडलें, तें रुटांक काडटना. ना तें सबंद खणून कंप्लीट ताका आसता कांटे, ते खातीर तुवें ग्लोव्ज बी घालून ती काडपाक जाय. आनी ती धुवपाची, सुकोवपाची. आनी ताजो पावडर पळय आहा न्ही, तातूंत कितें आसता ताका म्हणटात बॉटनिकली मिमोजा पुडिका, आनी तातूंत मिमोजीन म्हणून आसता विच इज एन अल्फा अल्कलॉयड. ते मिमोजीन म्हणटा तें हें कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स आसता पळय, आनी ताका लागून जें पेन जाता तें कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्स करता तुका मसल्स. इट्स अ मोर ऑफ अ मसल रिलॅक्संट. आनी खूब खेपे आमी म्हणटात पळय आयुर्वेदाची वखदां बरें आसा, पूण 2-3 म्हयने लागतात, केन्ना केन्ना वर्सां लागतात तुका हें जावपाक. म्हणजे तें तशें न्ही. हें वखद तुका जाणून दिता की हाजी प्रॉपर्टी अशी की तुवें समजा ताजी टॅबलेट घेतली ना तो पावडर घेतलो, समजा आतां हें कॉमेस जालें आनी तुवें जर तें घेतलें 5 मिनटां भितर तुका रिलीफ मेळटा, सामको शुअर शॉट. पूण सर आतां हें घेतलें समज मागीर फुडें त्या चलयेक वा बायलेक प्रेग्नन्सीच्या टायमार बी कांय सायड इफेक्ट म्हणजे त्रास बी तशें हें ना न्ही? ना इनफॅक्ट सी आतां फक्त हें एकच वापरप न्ही. सी आतां तुका आनी एक 2-3 गोश्टी सांगता. तातूंत 2-3 प्रॉब्लेम आसतात. एक म्हणजे मेनोरेजिया म्हणजे एक्सेसीव ब्लिडींग, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें आसता तें डिसमेनोरिया वीच इज पेन एसोसिएटेड विथ ब्लिडींग. ह्यो 2 वेगळ्यो गोश्टी. आनी त्यो दोनूय एक्सटेंट वेगळ्यो आसतात. म्हणजे एक खेपी तुका पेन चड आसता बट ब्लिडींग इज नॉर्मल. थोडे खेपी पेन चड नासता पूण ब्लिडींग इज एक्सेसीव. पयलो दीस, दुसरो दीस, तिसरो दीस, इट कंटिन्यूस. सो दोनांयचें कॅर घेवपाक जाय. कित्याक फक्त एकच तुज्यान केलें म्हणून जायना. समजा आतां तुजें पोटान दुखता तें तुजें बंद जालें, पूण एक्सेसीव ब्लिडींग जाता जाल्यार लॉट ऑफ ब्लड वील गो, म्हणजे खूब रगत वतलें, एनेमीक आनी विकनेस जातलो मनशाक. बट तें कॅर घेवंक जाय. सो तातूंत आमी नागकेशर म्हणटा तें घालतात. म्हणजे आतां फक्त एकच आयटम घेवपाचो न्ही. फक्त तुवें जर लजेचे व्हंकलेचे पाळांचो पावडर घेतलो ना टॅबलेट घेतली जाय जाल्यार तुजी मेनोरेजिया कमी जाली. पूण तुवें जर नागकेशर म्हणून आसता पळय ती फुलां ती ह्या दिसांनी बी जायनात.
ती आतां जातली डिसेंबरान विंटरान जाता ती म्हणजे डिसेंबरान जानेवारीन आनी मागीर ती मेळना ती बी मग ती नागकेशराची फुलां येलो ताका स्टॅमेन्स असतात म्हणजे ते येलोईश ऑरेंज स्टॅमेन ताजो पावडर करपाचो आनी तो पावडर आनी हाजो पावडर म्हणजे लजे मोकलेच्या पाळांचो पावडर हो 1 to 1 मिक्स करपाचो आनी ताज्यो मागीर टॅबलेट्स करपाक जाता नाजाल्यार तो पावडरूच गरम उदकान घेवन पिवपाक जाता पूण तो आतां पिवपाक जर तुवें गरम उदकान घेतलो तो आतां कॉलेजीक बिलेजीक वता जाल्यार तें मातशें प्रॉब्लेम हे आतां दीस आसता पळय तेन्नाच घेवप आसता काय पयलीं घेवन घेवपाक जाता ना ना तशें न्ही तें म्हणजे एक सादारणशी तशी जशें हें जालें न्ही म्हणजे तुका एक्टिविटी चालू जाली मातशें पेन जावपाक बी लागलें त्या वेळार हें घेवपाक कॉमेन्स करपाचें पयलो दीस घेवपाचें दुसरो दीस घेवपाचें तिसरे दीस येयलें अर्द घेवपाचें मागीर तें पेन बी जायना पेन जाता तें मॅक्झिमम पयले दीस दुसरो दीस कळ्ळें पण तेन्ना हें पेन एलिमिनेट करपाक तुका हें घेवंक जाय आनी ब्लिडिंगाचें प्रॉब्लेम कॅर घेवंक जाय म्हणजे पयले दिसा दुसरे दिसा तिसरे दिसा हें जर तुवें जर घेतलें जायत जाल्यार तुका दोनूय कंट्रोलान आयली आनी दॅट इज मोस्ट आयडियल आतां आयदर दोनूय पावडर अशें म्हणून मिक्स करून घेवपाक जाता दोन्ही बरोबर